इशू आसा ते डिस्कस जाल्ले आहा. अल्टिमेटली कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट केल्लो आसा, DMAन ग्रांट दिल्लो आहा आनी खंय खंय गार्बेज कलेक्ट करना ते गार्बेज कलेक्ट करपाक तांकां सांगतले. पूण मेजर जे आसा की त्यांनी एक लायव्हलीहूड मिशन सेंटर जे हांगा एक म्युनिसिपलिटी बिल्डींग जे सुद्दां बांदला आउट ऑफ 16 crores तांकां जी सुद्दां अंडर लायव्हलीहूड मिशन फॉर वुमन एंटरप्रेनर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तेणी डिसायड केला की तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट जी सुद्दां दिवपाचे. तितू भितर ते कॅन्टीन चलयतले, तितू भितर आधार कार्ड सेंटर करतले, तितू भितर CSC करतले आनी तितू भितर ज्यो गोष्टी करतले ते स्थानीक लोकूच करतले अशें तेणी फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाचें एक बरें रेजल्युशन म्युनिसिपलिटी घेतलें. हांव ताका शाबासकी दिता. तशेंच बाकीचे गोष्टी ज्यो आशिल्ल्यो म्हणजे एक नॉर्मल जे कितें आसा आज स्लॅब अशें म्हूण म्हाका आज चेअरपर्सनान सांगलां आनी MEन सांगलां की आमचो ऑनरेबल विश्वजीत बाबान सांगलां की म्युनिसिपलिटीचे स्लॅब 14 फायनान्स 15 फायनान्स पोजिशन स्लॅब घालपाक जाय, PWD स्लॅब घालना. सो म्हाका दिसता खंय तरी तेजेर आमी रेजल्युशन घेवन धाडटना हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन उलयतलो की PWD डिपार्टमेंटूय स्लॅब प्रोवायड करना. सो अल्टिमेटली इज अ लोकल बॉडी डिसिजन टू यूज द मनी. सो 15 फायनान्स ग्रांट टायर्ड आनी अनटायर्ड ग्रांट आहा. त्या अनटायर्ड ग्रांटा भितर दे वील टेक रेजल्युशन आनी हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन उलयतलो तांकां दिवचें म्हूण, कित्याक खुबश्यो गोश्टी ते करपाचे आहा. तिसरो इशू आशिल्लो की खंय तरी जेन्ना गार्बेज प्लांट आतां अजुनूय इनवर्ट करूना पूण आतां ट्रायल रन चालू जाला 1.5 म्हयनो आनी बरोच चलता आनी म्युनिसिपलिटी सगळी गार्बेज थंय व्हरता आनी ते जाता आनी पयलींची गार्बेज डिस्पोज करतले. पूण थंय 5,000 जागो दिवपाचो फॉर वेरियस पर्पजीस. एक पर्पज आशिल्लो की डेड बॉडी जी आसा जे कितें जाता आतां मसंडी भितर जे डेड बॉडी आसता थोडे लोक घेयना, सो ते इन्सुलेशन करपाचो आशिल्लो, इन्सुलेशन घालपाचें. दुसरे जे डेड एनिमल्स आसा ते पुरपाचो सुवाळो करपाचो अशें करून डिस्कशन जालां. सो चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सनाक फॉलोअप करपाक लागला. म्हजो तो तेंको लागतलो ते दितलो, कित्याक 5,000 जागो हो तांकां जाय थंय आनी फॉर म्युनिसिपलिटी गाडयो पार्किंग करपाक, कित्याक तेंकडे आतां तो जागो म्युनिसिपलिटी गाडयो आसा ते खंय खंय पार्किंग करता आनी दे हॅव टू कीप इट. तितू भितर गाडयो ज्यो आसा तांकां पार्क करून सर्विसींग करपाक सेंटर जाय. सो हो डिस्कस जाल्लो, ते फॉलोअप करून तो 5,000 जागो तांकां तेन्ना आमी मनोहरभाई पर्रीकर आसतना एक्वायर करून जागो दिवपाचो आशिल्लो. तो प्रपोजल तेणी खंय आहा तो पळोवन हांवूय फॉलोअप करून तांकां दिवपाचो प्रयत्न करता. जो स्विमींग पूल कॉम्प्लेक्स आसा हो कॉम्प्लेक्साक ते अजुनूय सेटल जायना कॉन्ट्रॅक्टराक. हांवें पयर CMाक सांगलां, तेणी डिसिजन घेतला ताका आनीक चान्स दिवपाक, पूण म्हाका सांगलां की तो करना म्हूण. सो आतां शॉर्ट क्लोज करून ताका हें करून ताका करपाक पडटलें आनी हांव फॉलोअप करून तो कंप्लीट करपाचो आमी भाग घेतलो. हॉस्पिटलाचो टेंडर काडलेलो आनी हॉस्पिटलाचे जे 4-5 गोश्टी उरल्या, एक ते सुवेज ट्रिटमेंट धाकटी प्लस ताका बाकीचे मॉर्ग आनी कितें आशिल्ले पळय ते 3-4 आयटम उरले, फायराचे उरला, ताका लागून ते इनॉग्रेशन करूंक मेळना. तो टेंडर काल फॉलोअप केल्ले, ते GSTCन काडले टेंडर. सो लास्ट डेट जातल्यो तेन्ना कोण तरी लास्ट टायम काडले तेन्ना कोण येवंक ना, सो म्हणून ते डिले जाले. पूण आतां ते काडून ते खंय तरी करपाचें आमी प्रयोग घेतलो, कित्याक ऑक्युपन्सी जे पर्यंत जायना ते बिल्डिंगाची ते पर्यंत शिफ्ट करपाचें ते बिल्डिंगाक टेम्पररी मेक शिफ्ट ओके, परमनंटली मागीर तशें उरतलें पूण आमी करूं ना आनी तितूय आमकां ते डायलिसीस वॉर्ड घालपाक जाय. सो तेय गोश्टी आमी फॉलोअप करीत आसा. पूण आय फील बाय डिसेंबर जानेवारी आय फील नाल्यार म्हणटलें आमी टार्गेट दिले म्हणटलें सगळे गोश्टीचे कॉन्ट्रॅक्टर येयले आनी सगळें काम जालें जाल्यार जानेवारी डिसेंबर एंड जानेवारी ऑफ फेब्रुवारी आमी हॉस्पिटल इनॉग्रेट करपाचें हे आमगेले OT आमकां घालपाक जाय. सो टेंडर काडलेले कोणी पार्टिसिपेट जावना. सो आतां परतून रिटेंडर केला. सो ते मागीर जातरी कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट करून ते काम जातरी होपफुली डिसेंबर जानेवारी आमी इनॉग्रेट करपाचो भाग घेतले. कॉम्पॅक्टर जो आसा एक म्हणजे ऑलमोस्ट 10 वर्साचो माय जातो, एक 12 वर्साचो कॉम्पॅक्टर आहा. ताची लायफ टेक्निकली काबार जाल्ली आसा की कॉम्पॅक्टर किलोमिटर जेन्ना गाडी रेस करता कॉम्पॅक्टर आहा ती इंजीन रेस जाता एवरी टायम तो लिफ्ट करता तेन्ना. सो एक्चुअली किलोमिटर चलना, टेक्निकली ते 15-1.5 लाख किलोमिटर वयर जाता सांगलां न्ही हांवें. सो तितू भितर ते टेक्निकली ते पळोवन जे स्क्रॅप करपाक स्क्रॅप करतले यूज करपाक यूज जातले. सो पूण टेक्निकली 1.5 लाख किलोमिटर गाडी चलपाक जाय असो मेमोरेंडम आसा. ती 1.5 लाख चलना, कित्याक एवरी टायम हो कॉम्पॅक्टर मुवमेंट जाता, 50 मिटर वयता, रेस करता आनी गार्बेज गाडी घेता. सो टेक्निकली गार्बेज ती 1.5 लाख किलोमिटर जावचीच ना केन्ना, पूण गार्बेज ती गाडी तशी सुटेबली ना. सो ते डिसायड करतले. कश्मीरीचे गाडयो जे तेणी टेक्निकली हेजे पयलीं खूब आशिल्ल्यो तेणी डिस्पोज केल्यो. आतां म्युनिसिपलिटीन जेन्ना एक कंडिशन आसा गव्हर्मेंटाचेर की 1.5 लाख किलोमिटर ऑर 15 years आनी गार्बेज कलेक्ट करता ती नॉर्मली गार्बेज गाडी ती स्लो चलता, इंजिनाचे टेक्निकली 1.5 लाख किलोमिटर जायना, पूण टेक्निकली स्टार्ट बंद करून टेक्निकली 1.5 लाख किलोमिटर वयता ती. कित्याक आनी गार्बेज कलेक्ट करता तेन्ना ती तशी मेंटेन जायना गाडयो.
सो ताका हांव ऑनरेबल मिनिस्टर जो आमचो विश्वजीत बाब आनी चीफ मिनिस्टराक सांगतले की गार्बेज डिस्पोजल गाडयांक तांकां लायफ कमी जाता आनी ते चालू उरता आनी रेस जाता. सो हे दुसरे भाशेन पळोवपाचें आनी तांकां डिस्पोज करपाक लागचे. कित्याक थोड्यो गाडयो 8 वर्साच्यो आहा, 10 वर्साच्यो आहा, थोड्यो 7 वर्साच्यो आहा. सो त्यो लायफ तांची काबार जाल्ली आहा. थोड्यो गाडयो कितें आसा तांकां आमी सांगलां की खंय तरी पयलीं DMAन आमकां एक मॅकॅनिकल इंजिनियर दिल्लो म्युन्सिपालिटीक 2 केपें आनी कुचऱ्यार, आनी तो हँडल करतालो त्यो गाडयो आनी तो मेंटेन करतालो, लॉगबूक दवरतालो आनी तेजे अपकीप आनी मेंटेनन्स करतालो. अनफॉर्च्युनेटली ते विड्रॉ केले. सो आज त्यांनी रेजोल्युशन घेतला की परतून दिवचे नाल्यार तांकां परमिशन दिवचें घेवपाक म्हणून. कित्याक मॅकॅनिकल नाल्यार ऑटोमोबायल इंजिनियर त्यो गाडयो टेक्निकल कित्याक आतां आज तो सुपरवायझर मेंटेन करता, ताका कांयच कळना. सुपरवायझराक ताका क्वॉलिफिकेशन ग्रॅज्युएट आसता वो कितें आसतलो 12 पास, सो तो कसो मेंटेन करतलो. सो ताका लागून तें जाल्लें आसा. सो तेणी आज म्युन्सिपालिटीन रेजोल्युशन घेतला की कोणाक तरी घेवपाक एक तरी तेणी दिवचो नाल्यार आमकां परमिशन दिवपाक ताका घेवपाक. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.